साठो आणि तेचे परस थंय भितरूय आसा आणि तेचे परस सगळे शू रॅकांकूय आसा आनी भायल्यान शू स्टँडारूच सगळी चपलाचेच हे आमगेर शो म्हणटा तसो. वत येता पावस येता वत येता पावस येता पळय कितले बुरशे जाला ते. आनी हांव मागीर कितें करतना अशें करून हो गाडी दवरिता पळय थंय न्ही शेळो जायना आनी हितूंतल्यान मागीर चलत वता. दोगांय कितें करता गाई गाडी पळय कितली बुरशी ती. सो चलो बाय म्हाका हे करता म्हळ्यार ती दोगांय वयता दिसता. पावस पडटा न्ही कितली निवळ करता म्हळ्यार गाडी परत परत बुरशी येता मातशें एक खंयी गेलें म्हणटकीर. वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. चल चल गेट नाल्या पडलेली हा हासल्या एकाच लागून बाय आपण मू करता म्हणा. हाय म्हणटा रे नानी हॅलो से हॅलो हॅलो म्हणा मरे म्हाका न्ही. आता न्ही सांजची 4:30 समथींग कितें तरी जाल्यात आनी आयज आमी आतां वता मार्केटान कित्याक लागून जाणा फाल्यां आसा 15 ऑगस्ट आनी म्हाका न्ही बायेचो ह्या म्हयन्याचो फोटोशूट जो आसा पळय तो करपाचो आसा. 15 ऑगस्ट म्हणून सगळे सायडीन रिलेटेड टू 15 ऑगस्ट थीम म्हळ्यार इंडिपेंडन्स डे थीम जे आसा पळय न्हू तेजे रिलेटेड म्हाका बायेचो फोटोशूट करपाचो आसा. सो तेकाच लागून म्हाका ते फ्लॅग आनी कितें कितें जाय थोडेशे पळयता कितें कितें मेळटा ते घेतले हांव. अशें चिंतून ना की म्हाका अमकेच जाय अमकेच भशेन करतलें अशें कांय चिंतून ना हांवें. सो पळोवया कशें कितें मेळटा पळय तें हांव घेतलें आनी तेजे रिलेटेड मागीर तो फोटोशूट जो आसा पळय तो करतलें. अशेंच म्हणून आमी आतां वचपाक भायर सरल्या मार्केटान. पळयता हांगासर पयलीं म्हाजाळीक जर कितें मेळटा न्ही जाल्यार म्हाजाळींतल्यानच घेवन येतली. थंय इतलें पळय सदाशिव गडारान वचपाना. बट हो म्हणटा म्हाजाळ एसी लावना रे म्हाजाळींक चड कांय मेळचें ना म्हणटा. हांवें म्हळ्यार पळोवया थंय या आनी ऑप्शन जें कितें आसा तें पळोवया ना जाल्यार मागीर हांगसर या म्हणून गडार मागीर दाखयता तुमकां कितें अशें हेच जाय तेच जाय अशें करून मायंडान हांवें अजून कांय चिंतून ना. जस्ट एक म्हाका फ्लॅग जाय बायेच्या हातीन दिवपाक आनी कितें मेळटा पळय न्हू तें पळोवया. तो न्ही हातीन दिवपाचो तो प्लास्टीकचो येता तो ते व्हडले कित्याक घुट लावपाचे ते न्हिदता तेंचेर. सो पळोवया कशें कितें तें दाखयता मागीर तुमकां. ओके पळय हांगासर कोण रे तो मूस कितलो मोठो पळय न्ही गुरु 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 करता. सो आयज सकाळच्यान पावस पडटालो वत येतालो पावस पडटा असलो कडक हे वत येताले जाणा आनी मागीर 2 मिनटां भितर अशें एक 5 मिनटां बीन असो उरतालो दिसता न्ही रे वत आनी मागीर रोखडेच जे आसा पळय ना सामकें घोग्यांनी पावस पडटालो. अशेंच चालू आसा न्हू मूस हांगाच घुंवता. म्हाका एसी लागना गरमी कशी जाता म्हाका आत्तां हें केला सा गरम जावपाक लागलें ना ऑन आसा. आत्तां टेम्परेचर हें आशिल्लो गरम आशिल्ली कितें म्हणटा आतां आतां टेम्परेचर गरम म्हटल्यार कमी टेम्परेचर गरम नाशिल्लो टेम्परेचर लो आशिल्लो आनी हांव गरम जालें. सो चलो पळोवया म्हाजाळी थंय कितें मेळटा जाल्यार आनी इल्लेशें दूद बी घेवन येवया नाजाल्यार मागीर सदाशिव गडार. तूं कित्याक वयता? हांव खाता आनी तूं वयता कित्याक? बरें आसा आपलें नाका नाका म्हणलां आनी हांव खातलें आनी आपूण भायर वयता खंय. चल हेका पळय हांव वयता घे मोबायल घे आनी चल तर काडटलो. हेका पळय हांगा कितें जाता तें गाडी थांबली न्ही. कितें करता पळय आमकां म्हाजाळी न्ही जाय तशें मेळूना. सो आमी आतां वता गडार आनी वाटेर आमकां गोबी स्पेशल गोबी आमी हांगासरल्यानूच व्हरता हेचे कडल्यानूच. हांगासर गाडो तेजो गाडो म्हणल्यार गाडी ती न्ही रे फूड ट्रक आसता पळय त्या टायप ते
ओके सो चलो घेऊन येऊ रे तो घेऊन येता भायर वचपाची गरज ना पैसे पैसे बी हांगच्यान घेत तो गुगल पे करता येता चल गोबी ॲक्च्युली न्ही शेवपुरी पाणीपुरी मोमोज आणि पावभाजी विदाउट बटर जे आसा पळय न्हू ते इंडियन हेल्दी स्नॅक्स खंय खबर आसा तुका हा मोमोजा भितर सगळे व्हेजीस आसता न्ही पावभाजी बी व्हेजीस शेवपुरी बीन कांय आसना न्ही हाड्डी मागे ते खायनाका घे म्हणल्यार नाका नाका म्हणटाल मरे कॅबेज बायेक दी बाईक घे घे तरी इतलं म्हणलं ती नागते का पटेल आग्र बाई तोंडा हेणे कॅबेज घातलं बरें व्हडले केलेले हेणे कॅबेजा कुडकं घातलं आमी न्ही ह्या वाटेन येताली अशी करून म्हळ्यार आतां माजराच्या गडार वता तो रोड सो हो हांगासर आसता गाडो हेजो म्हळ्यार सगळे शेवपुरी बी सगळे स्ट्रीट फूड मेळटा हांवें कितें म्हटलें गोबी खावया रे खूब तेंप जालो गोबी खावं ना अशें म्हटलें हे नाका नाका आपल्या नाका हाडपा लागलो म्हणल्यार अशें खूब दीस जाले खावना आनी मागीर एकदां खातकीर संवय लागता नाका नाका अशें म्हणपा लागलो मागीर हांवें म्हटलें कितें म्हाका जाय तूं खायना जाल्यार खायनाका म्हाका घेवन दी ना ना नाका खावना आनी खूब तेंप मागीर संवय जातली मागीर एकदां खाल्यार रूच येता अशें हांवें ना म्हाका जाय तूं खायनाका अशें म्हटलें बरें तर तूं खा आपल्या नाका म्हणपा लागलो आनी तुमकां तर खबर आसा आमी केन्नाय भायर गेले जाल्यार हांव गोबी मंचुरियन म्हाजें कॉमन तेजी शेवपुरी आसता हा तुका गोबी खा म्हणपा लागला आनी घेवन येयला टेस्टी लागला म्हणून हें पळयात आतां आपल्याक बी जाय खंय गोबी आतां बरी टेस्टी जाल्यार खंय आनी खरें तुमकां सांगता तेजी न्ही वत आसता तुमी जर ह्या सायडीन केन्ना ट्रॅवल केलें न्ही जाल्यार मुद्दम हांगासर येया पेड प्रमोशन करना हांव जें कितें रियल फॅक्ट आहा पळय तें तुमच्या मेरेन पावयता तुमी जर केन्ना ह्या सायडीच्यान ट्रॅवल केलें न्ही मुद्दम हांगा स्टॉप घेवन खायात एक्चुली हो भितरलो रोड ट्रॅवल केले जाल्यार बस तुमकां असो मुद्दम ह्या सायडीन येवचें पडटलें बट ह्या सायडीची कोण लोकल आसा पळय न्ही तुमी मुद्दम खावन पळया खरेंच खूब बरें टेस्टी यम्मी लागता तेजें वतार पावस येयलो पावस येयलो आता न्ही चल हांव खावन घेवं म्हागेले बाय हात मारतले सो चलो हें हांव खावन घेता तुजें येता म्हळ्यार हांव खाता ना जाल्यार बाय दोगांकय खावं दिवचें ना ओके सो चलो मेळया पावस पडपा लागलो बारीक बारीक पटाके 100 होगा 60 रुपीज आशिल्ले लास्ट इयर ओनू फक्त 20 रुपीज केले करूचें दिसता न्ही 20 रुपीज बाय असली बी बांदप ते खूब कोण वांकडे करतलो सो पावली आमी घरा आनीक बाय जे आसा पळय ना येता आसतना वाटेर न्हिदले तेजो न्हिदपाचो टायम न्ही सो ते न्हिदले म्हणून मागीर आनी मुखार जे आसा पळय ते चड कांय शूट केलें ना तोंड बी कितें जालां पळय सकाळच्यान इतलें टायर्ड जालां जाणा हांव आनी म्हाज्या दिसान तुमकां खबर आसा न्ही कितें म्हणटा तें क्लिनींग आनी हें तें तेतूनच सामकें हांव हें जावन गेलां जाम जावन गेलां ह्या दिसान सो बायच्या खातीर न्ही हाडलां फोटोशूटाक एक्चुली न्ही म्हाज्या मायंडान अशें ना की हें करपा जाय तें करपा जाय हें तें अशें कांय ना आनी हांवें खंयच्यान रेफरन्स बी जो आसा पळय तो घेवंक ना ताका लागून जें कितें दिसलें पळय म्हाका तें घेवन येयलां हांव थंय दिसलें म्हणल्यार दाखयता तुमकां कितें हाडलां तें ओके एक मिनीट फ्लॅग हाडला दाखयता सो हे पळय फ्लॅग हाडला एक हो फ्लॅग हाडला असो करून ताका हातीन दिवपाक नाजाल्यार सायडीन दवरुपाक असो करून पळयता कितें अशें करून म्हळ्यार कित्यांक घालून दवरुपा मेळटा काय म्हणून म्हाका एक्चुली तो उबो करपाक जाय आशिल्लो पळयता कशें कितें तें तेच्या नंतर
हो हांगासर बारीक फ्लॅग हाडला हो तेज्या हातीन दिवपाक हाडला बायेक एक्चुली न्ही म्हाका असो प्लास्टीकचोच जाय आशिल्लो व्हडलो फ्लॅग तो म्हणपा लागलो प्लास्टीक ना व्हडलो बॅन केला म्हणपा लागलो हो लास्ट इयरचो स्टॉक खंय ते गेलो सो ताका लागून हो आसा असो आसा म्हणपा लागलो मागीर म्हटलें दी आसूं अशें हो ताका हातीन दितलें आनी हो सायडीन दवरपा नाल्यार हो पळयतलें कित्याक घालून उबो करपाक मेळटा जाल्यार आनी तेज्या नंतर ह्यो हांगासर हे हाडल्यो बँगल्स हाडले बायेक दोन सेट हाडल्या बँगल्साचे एक्चुली हे 4 कांकणाचे आसा 2 कांकणां करून घालपाक जातालीं बट हांवें सोमतेच 2 सेट जे आसा पळय घेतले म्हाज्या पयलीं तकल्यान येयलेंच ना 2 ऑरेंज 2 व्हायट 2 ग्रीन अशें करून घालया म्हणून तो फूल सेट हाडला हांवें आसूं चल तर हे दोनी फ्लॅग जे आसा न्हय हो 20 रुपीज फ्लॅग आनी हो 30 रुपीज व्हडलो फ्लॅग जो आसा पळय तो आनी हे 45 रुपीज एक हे जे आसा पळय न्हू सेट हो 45 रुपीज हो 45 हो 45 तिणें म्हाका 40 रुपीज दी म्हळ्यार हांवें मागूं ना बीन सो 40 रुपीज दी म्हणपाक लागलें हे 80 रुपीजाची बँगल्स घेतली आनी राखयो हाडल्यो सद्याक राखयो न्ही हांवें थोड्योश्योच हाडल्या चड हाडूं ना कित्याक की म्हाका न्ही ह्यो सद्याक कोरियर करपाक जाय हांव जे कडेन तुमकां शूट केल्लें पळय न्हू तेज्या ऑपोजीट एक शॉपार गेल्लें रेगुलरली हांव चडशें थंयच्यानच घेता सो ती म्हणपा लागली आतां सद्या 15 ऑगस्टाचो हें लायला आनी आसा म्हणपा लागलो स्टॉक येयल्लो राखयांचो आपूण मागीर फाल्यां परवां लायतली अशें म्हणून मागीर म्हणून सुसेगाद घेवया सद्या म्हाका ह्यो धाडपाक जाय राखयो सो 3 भाव 3 कडेन आसा तिगांकूय धाडपाक ह्यो राखयो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो घेतल्या हांवें तर ही राखी जी आसा पळय न्हू प्रायस ना दिसता हेचेर 1 मिनटां आनीक ह्यो हांगासर न्ही ह्यो घेतल्यो मागीर एक बायेक बँगल घेवपाक गेले पण थंय बीन ह्यो म्हाका बऱ्यो दिसल्यो कितल्यो सवाय जाणां राखयो ह्यो 20 रुपीजांक एक ही राखी तुमी बिलीव करतली आनीक अशें करून आतां आमी पयलीं मडगांव बी घेतालीं जाल्यार सावड्ड्या घेतालीं खूब म्हाका कॉस्टली ह्योच ते 50 रुपयांक बी आसतल्यो राखयो आनी ह्यो पळय हांगासर हांवें जेन्नासान लग्न जालां पळय न्हू तेन्नासून हांव हांगासर राखयो घेतां खूब सवाय ह्यो 20 रुपीजांक बी राखयो इतल्यो बऱ्यो राखयो जाणा पळयात अशें ना की बरी क्वॉलिटी ना जावं कांय ना ज्यो मार्केटान आमकां सावड्ड्या जावं मडगांव बी 50 रुपयान आमी घेताले अशें म्हणना मेळटा म्हणून हांव स्वता घेतालें इतल्यो म्हारग राखयो त्यो हांगासर 20 रुपीजांक बी कोण बिलीव करतले ह्यो आतां 20 रुपीजांक म्हणून तर ह्यो 5 राखयो हाडल्या हांवें म्हाका बऱ्यो दिसल्यो ही कांकणां घेवपाक गेल्ली पळय थंय ताका लागून घेतली ह्यो आनी ह्यो 3 म्हाज्या धाडपाच्यो ओके सो 3 भाव आसा तांकां तिगांकी धाडपाच्यो सो ते आतां हाडला पळय न्हू ते सगळें काडून दवरपाक जाय म्हाका हें केलें हांवें बायेक न्हिदयलें हाडून म्हळ्यार बाय वाटेरच जें आसा पळय तें न्हिदता आसतना ताका न्हिदपाचो टायम जालो न्ही तें न्हिदलें ताका न्हिदयला ताका लागून हांव आनी रुमान चेंज बी करपाक वचूं ना तें न्हिदला थंय आसूं म्हटलें सो जें कितें हाडलां पळय तें सारकें काडून बी दवरपाक जाय बाय उठ्ठगीर करपाक जाय सगळें जें आसा पळय तें हो चेंज बी करून येयलो ओके आनी पळोवया फाल्यां कसो मागीर बायेचो फोटोशूट जाता पळय न्हू तो दाखयतलें तुमच्या वांगडा शेअर करतलेंच न्ही कशें कितें तें फाल्यां 15 ऑगस्ट एक्चुली आमच्या हांगासर फ्लॅग होस्टींग जाता देवळा कडेन एवरी इयर हांव चिंत्ता 19 डिसेंबर 26 जानेवारी आनी 15 ऑगस्टाक जाता हांगासर एवरी इयर हांव चिंत्ता की ना ह्या वर्सा वयतलें रातचें म्हळ्यार चिंत्ता फाल्यां सकाळीं म्हाका वचपाक जाय म्हणून बट सकाळ फुडें जें आसा पळय प्रॉब्लमूच जाता इतलें सकाळ फुडें सगळें घरांक सान्न कर ब्रेकफास्ट रेडी कर तें सगळें करून वच म्हळ्यार जायना आतां अशें बी ना येवन ब्रेकफास्ट करपाक जाता बट रेडी तरी करपाक जाय घरांक सान्न बीन मारनासतना कशें घरांतल्यान भायर सरून वतलें मागीर हें आसता न्ही रेडी जावपाक जाय अशेंच उठून वचूं मेळना अशें रेडी बी जावपाक जाय अशें म्हणून एवरी इयर चिंत्ता बट वचप जायच ना लास्ट इयर म्हणटकूच प्रेग्नन्सी लागून वचूं नाशिल्लें हांव 15 ऑगस्टाक आनी आतां बाय आसा आतां तर हांव चिंतच ना वचपाचें हो पळोवया गेलो जाल्यार वयतलें पावस बी आसतकीर वचपाक जाय न्ही हो म्हणटालो पावस बी आसता जाल्यार वयचें ना म्हणून आनी ही पळय कांकणां बरी श्रावण म्हयन्याक बरो चुडो घातलेलो काल काडून दवरलो अशें ना की आयज काडलो बीन तुमी म्हणनाका काल हांवें दंपरां घातलें जेवलें आयदनां बी घासलीं आनी बायेक न्हिदयलें जाल्यार बाय उठपाक लागलें खडक खडक जातकीर एक्चुली हांव श्रावणाक पैजणां घालतालें म्हाजी पैजणां हातीं घालतालें आनी कांकणां घालतालें हे खेपी कितें म्हटलें पैजणां नाका बाय उठटलें आवाजान अशें म्हणून कांकणांच घातली जाल्यार कांकणाच्या आवाजान बी बाय उठपाक लागलें मागीर सगळीं कांकणां जी आसा पळय काडून पावचांक घालून दवरल्या एकूच कांकण जें आसा पळय घातलां सो म्हटलें घालया अशें म्हणून श्रावण भर म्हणल्यार चल 2 घातलेली 2चोय आवाज येता म्हणून आतां एकूच घातला राती मागीर न्हिदतासतना एक काडून दिलें आनी एकूच कांकण आसा आतां दोनी हाती खेपयात ओके अंदूच्या वर्सा मागीर फुडल्या वर्सा बी बाय ओडातलें न्ही व्हडलो कांय प्रॉब्लेम जावचो ना केस पळयात
सो वयता आतां ते सगळे जे आसा पळय कितें करपाचें तें करून दवरिता आनी आयचो व्हिडिओ बी हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां फाल्यां आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडला जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.